प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाची 14वी चीट 15 ते 24 पर्यंत 15 to 24. आनी आयज जेजू एक दोबाजीक परबेची वोपार घालता. तो ह्या 14वी चिटीन फारिझेवाच्या घरा आहा आनी थंयसर ताणें शिकवण दिल्ली की जो कोण आपल्या घरा कोण आपयता जेवणाक, त्या मनशांनी ज्या मनशांक आपूंक जाय जो ताका पोत्तून आपयचो ना, म्हणजे जो भिकारी आसा, जो तांकां कांयच ना पोत्तून तांकां दिवपाक. आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी कोणाक आपयता जेवणाक आमच्या घरा आनी ती तुमकां तो फावोर पोत्तून दिवपाक पावनात, जेन्ना तुमी निमाणे दिसा जेन्ना आमची जेजू येतलो आमच्या सोवें, तेन्ना म्हणटा आमकां सगळें बरें फावो जातलें. जो फावोर आमी जोडूंक पावंक ना मनशां कडसून, तो आमी देवा कडसून पावतले. तो देवा कडसून आमकां सगळें बरें फावो जातलें. आनी हें आयकून मेजाचेर एक मनीस आसता आनी तो म्हणटा, जेजू तो म्हणटा, सोम्या, जेन्ना जो लोक आसतलो त्या जेवणाक, सर्गीच्या जेवणाक, तो खरेंच सुभागी. आनी जेजू तेन्ना ही वोपार घालता दोबाजीक परजेची वोपार. आनी भाव भयणांनो, आमची आयज आमचो नियाळ जावन आयज 24वे वडीर. कित्याक सर्गीच्या बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी संवसारान धाडल्या उपरांत तो फकत कित्याक धाडलो? आमकां सुरवणे पासत, आमकां सगळें बरें फावो जावचे पासत. पूण कितें जालें? जुदेव लोक जेजूक नाकारलो आनी आपणाचेंच केलें आनी देवान आपलें सगळें जें उक्तें करूंक जायलें तें सगळें संवसाराक उक्तें केलें. आपले सगळे शीस ताणें धाडले आनी आजुनूय पूण शीस लोक जे खरेंच जेजूचेर भावार दवरतात ते दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचून देवाचें उतर परगट करतात. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना जुदेव लोकांनी जेजूक नाकारलो, सर्गीच्या बापान आपली सरवण, आपली बरी खबर सगळ्या संवसाराक फर्मायलें. आनी भाव भयणींनो, आयज ह्याच कारणाक लागून आमी आतां जेजूचे पाटलादार जाल्या. पूण आयज जेजू कितें म्हणटा 24 वडीन? हांव तुमकां सांगता, आपयलें भितरलो एकलो लेगून म्हज्या जेवणाक चाखूंक पावचो ना. भाव भयणींनो, हें जेन्ना आमी आयकता, कित्याक आमी त्या जेवणाक चाखूंक पावचे ना? कित्याक आमची आतां जेन्ना आमी संवसारान आसा, खरेंच आमी जेजूचेर भावार दवरता? खरेंच आमचें आख्खें जिवीत देवाक आमी भेटयता? ओर आमची सगळीं कामां जी आमी संवसारान करता ती हें कर तें कर, आमी सगळें म्हणटा की बरें करता म्हणून, पूण खरेंच आमी पवित्र आत्म्या उदेशी देवाच्या उतरा प्रमाणे तें काम करता? कित्याक ना तर आमी कितल्यो वस्तू करूंक पावतले, पूण खरेंच तें देवान आमकां फर्मायलां. खरेंच देवाची खोशी दी आमकां तें काम करपाक. देवाची खोशी आमकां जें आमी बरें करता, केन्नाय बरें काम करता, पूण खरेंच आमकां देवाची खोशी दी आमकां करपाक. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या उतरान रिगून रावना, पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्म्याच्या सोबतेन आमी तें काम करिना, तेन्ना जें आमी करता तें कसलेंच फायद्याचें न्ही. सर्गीच्या राग कसलेंच फायदो ना ताका. आनी देखून म्हणटा जेजू, जेन्ना लोक आपलेंच करता, म्हज्या उतरान रिगून रावना, पवित्र आत्म्या उदेशी काम करिना, खरेंच म्हजें उतर पाळिना, तेन्ना म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, आपयलें भितरलो एकलो लेगून म्हज्या जेवणाक चाखूंक पावचो ना. आनी तें जेवण केन्ना तें? जेन्ना जेजू परतून येतलो. जो लोक ताजेर भावार दवरला, ज्या लोकांनी ताजें उतर पाळना आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत, तीं सगळीं सर्गीच्या जेवणाक सगळीं हाजीर आसतलीं. आनी तेन्ना आमी फकत चाखूंक बसचीं ना, पूण खरें जेजू बरोबर आमी तें जेवण खातले. आनी भाव भयणींनो,
खरो सांगता आमची चोत्राय त्या जोनाचेर, आमची चोत्राय जेजूचेर, आमची चोत्राय त्या सुर्गीच्या राजाचेर धरून सद्दां आमी हें देवाचें उतर पाडून हें सद्दां आमी तें देवाचें उतर करून आनी आमी देवाचें राज ह्या संवसारान परगट करून आनी ते फुडें सरून आमी आयज वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां वाजी जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.